आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. थोडोसो उशीर झालो. म्हजे बरोबर आमचे पॉवर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हे आसा. हाची कॅबिनेट डिसिजन आमी डॉक्टर जोस फिलिप आल्वारीस हे ऑन्कॉलॉजिस्ट डिपार्टमेंट हांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर एका वर्सा खातीर डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजीन घेतलेले आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांचे एक्सपेन्सीस कोविडा खातीर वेगवेगळे जाल्या ताका एप्रुवल दिला. ताज्या उपरांत अपना घरांत इट इज अमावंट एप्रॉक्सिमेटली सगळो एक्सपेन्सीस तेजो 12 crores सुमार वता. 12 crores. बाकी सगळो फाटल्या सगळे कोवीड केअर सेंटर्स आनी हाजो सगळो एक्सपेन्सीस येता भितर. अपना घरात जे काही PWD वर्क केल्ले एमर्जन्सी बेसिसचेर ताका एप्रुवल आशिल्लें. ताज्या उपरांत गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ताका ताजो रिपोर्ट जो आसा ताका एप्रुवल दिला जो फुडल्या एसेंब्लींत प्लेस जातलो. ताज्या उपरांत अपॉयंटमेंट ऑफ द नर्सीस आनी अटेंडंट इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी जे नवीन कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केलें थंयसर स्टाफ नर्सीस अटेंडंट्स हांगा घेवपा खातीर एप्रुवल. ताज्या उपरांत इट इज द स्टाफ नर्सीस 6 posts, अटेंडंट 4 posts. ताज्या उपरांत एक्सटेंशन ऑफ द लिमीट पीरियड फॉर द 6 months फॉर द इट इज अ आपलो 4 laning ऑफ द हायवे जो एक PWDचें काम आशिल्लें डायवर्जन ताका दिला वेर्णा. ताज्या उपरांत बिजनेस रुलान एक आशिल्ली आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतां पर्यंत कॉपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली. ताज्या उपरांत ओके बाकी GHRTCतलो काही स्टाफ जो गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनान काम करतालो तांकां एप्रुवल जाय आशिल्लें. बॅक एप्रुवल तांकां पळय एप्रुवल दिवंक नाशिल्लें. DHS हेल्थ सर्विसीसचो तो सेम एडिजन. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल फॉर द डिफरंट अटेंडंट पेशंट अटेंडंट हेल्थ स्टाफ आनी हे तांकां आमी सगळ्यो सर्विसीस आनी ताच्या बरोबर हे दिता पळय न्ही सोडेक्साच्या थ्रू जेवण बिवण दिता ताका एक एप्रुवल आशिल्लें. हय आमी इवन दो पेशंट अटेंडंट जे आहा पळय न्ही तांकांय दिता थ्रू सोडेक्सो दिता. एप्रुवल फॉर द स्टाफ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवपा खातीर तरी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी एडिशनल कोवीड वार्ड सुरू केल्ल्याक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आशिल्लो. स्टाफ नर्सीस 90, एनेस्थेशिया असिस्टंट 30, बायोमेडिकल इंजिनियर 6, LDC 5 आनी ज्युनियर टेक्निशियन 10, MTS 85 हांकां आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवपा खातीर एप्रुवल दिल्लें आसा सद्या. ताज्या उपरांत हावजकीपींग सर्विसीस फॉर द VJ फेसिलिटी मॅनेजमेंट आनी लॉन्ड्री सर्विसीस फॉर द इको क्लीन हे सगळे कोवीड हॉस्पिटलांत ते काम करपा खातीर सर्विसीस आउटसोर्स केल्ल्यो. काही आमचो स्टाफ आशिल्लो जो ऑलरेडी काम करता इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत तांकां परत एकदां कंटिन्यू केला कोविडाच्या खातीर. एवरी एन्युअल कॉन्ट्रॅक्ट आसता तांचो तो कंटिन्यू केल्लो आसा. मेडिकल डिवायस पार्क इन द स्टेट ऑफ गोवा हाका आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा ताज्या अंतर्गत तो गोंयांत घेवचो म्हणून नॉमिनेशन बेसिसचेर कन्सल्टंट अपॉयंट केला. तो कन्सल्टंट प्रोजेक्ट रेडी करून धाडून दितले. फक्त 4 स्टेटी खातीर मेळटलो जांचो बेस्ट प्रोजेक्ट आसा त्या स्टेटी खातीर. म्हणजे इट इज अ मेडिकल डिवायस पार्क. वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट रेडी करपा खातीर IDCनी अशा पद्दतीचे पार्क रेडी जाता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान त्या पार्क सेटअप करपा खातीर वेगवेगळ्या स्टेटी कडल्यान तांचो कॉम्पिटिटीव बिड्स कशा पद्दतीन प्रोजेक्ट आसतलो हें मागयल्या. मेळप हो ना मागीर ठरतलो. बट एट प्रेजेंट स्टेजीचेर आमी त्या इन 4 स्टेटींतल्या कॉम्पिटिशनान आमी आसतले. इफ वन सिटी सँक्शन देन ओन्ली इट वील द सेटअप. म्हणजे IDCच्या दृश्टीन आनी नवीन इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन हो प्रोजेक्ट जर आमकां फाल्यां सकाळी सँक्शन जालो बरोबर आमी आत्ताच्या घडीक 100% सँक्शन जातलो असो ना. वी आर ट्रायींग एट आवर लेवल. ओके एट प्रेजेंट आमी वेर्णा असो विचार करता.
ओके, प्रपोजल फॉर द बाळी सबस्टेशन तेका कॅबिनेट आपलं टेबल एजेंडा म्हणून आम्ही घेतलेलो कोंकण रेल्वेचे. इट इज अ डेपोजीट वर्क. ओके, जे कोंकण रेल्वेन पयशे आमचे डेपोजीट केल्ले आसा ते डायरेक्टली दिवपाक 220 kV हे. ओके, ताज्या उपरांत देर इज एन मार्केटिंग बोर्ड मोपाचे लँड दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. आम्ही PPP सेल जो ॲक्टिवेट केला पण त्याचा पहिलो आमचो कन्सल्टंट जो आशिल्लो ॲक्च्युली ताका काही अमावंट तेन्ना फॉर द कन्वेन्शन सेंटर एट द डोनापावल. फक्त आम्ही परत PPP सेल ॲक्टिवेट करून कन्वेन्शन सेंटर PPP बेसिसचेर वचपाक जाय. इट इज एन नायट फ्रँक कन्सल्टंट जो आशिल्लो ताका परत एकदा तुज्यो सर्विसीस एंगेज केल्या थ्रू द PPP सेल. हो कन्सल्टंट तेन्ना ऑन बोर्ड घेतलेलो जेन्ना EDC ESG IT 3-4 डिपार्टमेंट एके कडेन असल्या कारणान आता टोटली प्रोजेक्ट विल बी लुकन इट इज अ पॅरंट डिपार्टमेंट इज द डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन कारण ESGच्या अंडर येता आणि त्या सेम कन्सल्टंट आम्ही ऑन बोर्ड ताका परत घेतला कारण प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. कन्वेन्शन सेंटर एट हांगासर आमचे दोनापावल. ओके, आणि अपॉइंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट इन द PPP डिविजन ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट हातून आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा PPP डिविजनान. ओके, आयच्या कॅबिनेटाच्यो हे सगळे हे आशिल्ले. आयच्या कॅबिनेटान आनी एक आमी जो निर्णय घेतलो तो आत्मनिर्भर भारत हाज्या सकयल स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट आयच्या आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन सगळ्या कॅबिनेटाक आमी दाखयलो. जो सर्वे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन DHE आणि GPARD ह्या दोन्ही संस्थांनी मेळोन म्हणजे 191 ग्रामपंचायत आनी 14 म्युनिसिपालिटीज हांचो जो बेजीक सर्वे केल्लो आणि आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा जो आमी 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रोजेक्ट फूल फ्लेज पुराय गोंयांत सुरू करता. ह्या प्रोजेक्टाची ऑलरेडी पयलो म्हणजे जो बेजीक सर्वे करप हो पार्ट कंप्लीट जाला. तेजो ट्रेनिंग पार्ट आमच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्सांक सुरू आसा. इन शॉर्ट सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे लोकांक सेवा दिवपा खातीर गांवांनी वयतले. 2 तारखेच्यान पुराय वर्सभर ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार काम करतले. तेजे प्रेजेंटेशन आज आमी आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन दिलें. सगळ्यांनी ताका एप्रुवलूय दिलें. गो एड म्हणून सांगलो तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक आपापल्यो वेगवेगळ्यो आयडियासूय सजेस्ट केले आणि 2 तारखेच्यान आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा हो प्रोजेक्ट पुराय गोंयांत आमी सुरू करतले. ताजे म्हजो कोऑर्डिनेटर बाब गौरीश ताका सांगता की तेजे प्रेजेंटेशन्स जे आसा ते तुमकां सगळ्यांक धाडून दिवचे. आमी कशा पद्दतीत करतले काम हे एक्झॅक्टली तो तुमकां धाडून दितलो. बाप मंत्री MLA तर आसात गांवांनी. आतां हाज्या फुडें ऑफिसरूय वयतले. म्हणजे आमकां स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना करपाक जाय तो गांव हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार बेजीक तेची नेसेसिटी कितें ही आमकां सोदून काडपाक जाय. आज आमी म्हणटा म्हणजे उदाहरण सांगता आमी डिपेंडंट आसा. कित्याक आमी आज दुधा खातीर डिपेंडंट आसा, चिकना खातीर डिपेंडंट आसा, एग्सा खातीर डिपेंडंट आसा, फुलां खातीर डिपेंडंट आसा. गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्याच गांवांत जावपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल म्हणून सांगता तुमकां फॉर द फॉडर हें गोंयांत जवळपास एन्युअली 22 crores of rupees वी आर स्पेंडींग ऑन फॉडर. जे आमी गायचो चारो आसा तेजेर 22 कोटी रुपया स्पेंड करता. ऑन एन एवरेज पर मंथली म्हणटा तशें 2 कोटी रुपया पर मंथ. फक्त वेजिटेबलाचेरूच 30 कोटी मोडिना, फॉडराचेर सुद्दां मोडटा. आतां हें हांगा जावंक शकना काय कितें? जावंक शकता. कोणी तरी मोटिवेट करपाक जाय. जो गायी पोसता तो फॉडर लायना, तो भायल्यान हाडटा विकत. मागीर ताका कोणी तरी जर लावन दिलें जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. लोकांक मोटिवेशन करचें पडटलें. तें मोटिवेशन करपाक आमी जशें सगळ्या ऑफिसरांनी लोकांक वचून मोटिवेट करपाक जाय. आमचे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी वेगवेगळी सगळीं डिपार्टमेंटां हांकां ट्रेनिंगूय दिल्या. म्हणजे कर्मयोगी कन्सेप्ट माननीय मोदीजी केंद्रात आत्मनिर्भर भारत आणि कर्मयोगी कन्सेप्ट. कर्मयोगी हो प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसर हो कर्मयोगी जावचो. त्या धर्तीचेर आमी सगळ्या डिपार्टमेंट आमची 17-18 डिपार्टमेंटां ट्रेनिंग दिवन कंप्लीट जाली. तांच्यांनी आपलो विजन डॉक्युमेंट आपल्या डिपार्टमेंटाचो रेडी केलो
हाज्या पयलीं आमी जशें म्हणटाले की आपल्या डिपार्टमेंटाचो सिटीजन चार्टर हो आपल्याक पयलीं खबर आसपाक जाय. तो सिटीजन चार्टर जर त्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांक खबर आसलो जाल्यारूच तो सकयल इम्प्लिमेंट करपाक शकतालो. त्या खातीर तो 100% इम्प्लिमेंट करपा खातीर सिटीजन चार्टराचो तेणी स्टडी करून गांवांत इम्प्लिमेंट करचो. हाज्या खातीर म्हजें सरकार फोर्सफुली तांकां तो म्हणजे आनी विलिंगली म्हणजे तांकां जॉयंटली बरोबर घेवन ऑलरेडी सुरू केले. तांच्यांनी विलिंगनेस दाखयला. सगळे जाण आपल्या परीत गांवांनी वचून काम करपा खातीर सुरू करतले आनी निश्चितच आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट 2 ऑक्टोबर 2020 पासून 2 ऑक्टोबर 2021 तशेंच येता तें वर्स 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जाल्लें येता तें वर्स हें 60वें वर्स आसा. आमी सगळे जाण लिबरेशनाच्या गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्सात पदार्पण करता. त्या खातीर 60व्या वर्सा आमकां काही टार्गेट्स दवरून पुराय वर्सभर आमकां पुराय करपाचें आसा. आमी तेंय सुरू केलां. म्हणजे गोवा प्रगतीच्या अंडर जशें वयर केंद्रांत प्रगतीच्या अंडर वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा आमी ते आयडेंटिफाय केले आनी हे सगळें करता आसतना ते एका वर्साच्या कार्यकाळांत आमी आमच्याच समोर आमच्या सरकाराक टार्गेट घालून घेतले आनी तो टार्गेट पुराय करपाचो सगळ्या मिनिस्ट्रींचो टार्गेट आसतलो. आयच्या घडीक इतकेंच